मडगांव नवे मार्केटांतल्या दोन दुकानांक मध्यराती उजो लागपाची घडणूक घडली। उजो पालोवपी दान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो, मात उजो नेमको कसो लागला हाची म्हायती मेळूंक ना। मजगतीं हो उजो लागपाची घडणूक हुस्को करपा सारखी आसा। फाटल्या 2 वर्सां सावन उज्याच्यो घडणुको घडच्यो न्हय, ताका लागून उपाय येवजण करपाची मागणी केल्या अशें समाज व्हरपी चिराग नायकान सांगलें। सी राती म्हणजे सकाळी 2:56 आमकां कॉल येयल्लें मार्केटान उजो पेटला म्हणून। सो हे भितर जेन्ना आमी भितर येता ते मेन हितून फर्स्ट एक्सेस आहा। सो तेंचे पयलें तिसरें शॉप व चवथें शॉप आसतलें टेलरींग अशें। याशीन शेख म्हणून ओनर आहा तेजो, ओनर म्हणजे तो चलयता। तो बॅगां तेजी बॅगां कपडे शिवपाचें काम करता तेजें। आनी सॉफ्ट ड्रिंकाचे एक हा दामोदर म्हणून दामोदर बोरकार, तेजे दोन्ही एका लागून जळोन गेल्ले आहा। मशिनां आहा तेजी शिवपाची, 500 मशिनां आहा शिवपाची। आनी ही एरिया जाली बरें जालें, सगळ्याक स्प्रेड जावन आमी येवन इमिजिएटली येवन फायर फायटींग करून तो हाफ टँक म्हणटा ते भाशेन वॉटर टेंडराची ते मारून तो उजो पालयला इमिजिएटली। सो तो उजो कसो पेटलो तो अजून कांय कळना। चडशें शॉर्ट सर्कीट जावपाक शकता चड करून, म्हळ्यार तो अजून कळना ना कसो। पयलो लायटीची इलेक्ट्रीक सगळें तेंचें जळोन गेल्लें आहा हेजें। आनी तेजें सॉफ्ट ड्रिंक विकता तो दामोदर तेजें मातशें वयल्यान सान तेकाय स्प्रेड जाल्लो आहा, तेकाय मातशें डॅमेज जालें। हेजें सगळें जालां ल्हान हें 2x3 अशें ल्हान शॉपांक और 2 देखून आसपाना, 2x3 आसपाना, 2x3 अशी गल्ला तितली एरिया आहा तेका। सो ल्हान शॉपां मडगांवकारांनो, एक अत्यंत भयानक गजाल आज फातोडेर मडगांव म्युनिसिपालिटीच्या मार्केटान जाली। थंय उजो लागलो। आता देवादयेन कोणाक हार्म जालें ना, पूण तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार आमी 2 वर्सां जालीं आमी सरकाराक सांगता, मडगांवच्या आमदाराक सांगतात आनी म्युनिसिपालिटीक सांगतात की थंय परिस्थिती बिकट आसा, ताजें रिनोवेशन घेवचें। आतां आय कॉंग्रेच्युलेट देम की तांणी तें रिनोवेशन घेतलें, पूण आमी सांगिल्लें तेन्ना रिनोवेशन घेवपाची गरज आशिल्ली विथ ऑल द कम्प्लायन्सीस कनेक्टेड टू हेल्थ, सॅनिटेशन एंड फायर सेफ्टी एंड कम्प्लायन्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट। एक बारीक सुद्दां थंय उजो लागलो न्ही, आतां तो कंट्रोलान आयलो, देवादेन कोणाक कांय जालें ना आनी असो उजो परत लागचो न्ही आनी बारीक कितें जाल्यार कोणाक जावचें न्ही अशें आमी मागता। पूण थंय फायर सेफ्टी आनी कम्प्लायन्साची गरज आसा। आमी 2दा मुद्दे काडिल्ले आसा। रिनोवेशन करता जाल्यार सारके तरेन करा, कित्याक इट इज व्हेरी व्हेरी डेंजरस। इन एडिशन टू ह्युमन लायफ देर इज लॉट ऑफ म्हणल्यार लाखांनी रुपयाचो माल थंय आसता। आनी म्हाका दिसना म्हणल्यार तशे तरेन इन्शुरन्स तांणी घेतला काय ना, तो भयंकर प्रॉब्लेम जातलो, धंद्याचेर प्रॉब्लेम जातलो। एट द सेम टायम एक मडगांवकारांक जो पळय भंय उरतलो आनी जो पळय इमोशनल डिस्कनेक्ट जातलो मार्केटा कडेन, हाजे खातीर हांव परत एकदां सरकारा कडेन मागता, म्युनिसिपालिटी कडेन मागता की जे तुमी करतात ते सारकें करा। मोस्ट इम्पॉर्टंटली कित्याक फॅब्रिकेशन जॉब खूब आसा, मोस्ट इम्पॉर्टंटली फायर सेफ्टी एंड कम्प्लायन्स, हेल्थ रिलेटेड कित्याक हांवें पळयलां सिवरेज खूब घाण उदक थंयच्यान सकयल्यान जे पळय फातर घाल्ले आसा ताजे सकयल्यान वता आनी इट कॅन लीड टू हेल्थ हजार्ड्स। सो हाजेर तुमी दुर्लक्ष करचें न्ही अशी एक म्हजी मागणी। हो व्हिडिओ हांवें 20 एप्रील 2025 अपलोड केल्लो। ह्या व्हिडिओन आमी कितें पळयलें, सारकें 26 डिसेंबर 2023 मडगांव मार्केटान एका दुकानाक उजो पेटलो आनी तेन्ना आमदार आयलो मडगांवचो आनी ताच्याच लँग्वेजीन सांगता, ताणें भरपूर शाणेपणां सांगली की फालच्यान आपूण अशें करतलो तशें करतलो, ह्या डिपार्टमेंटाक सांगलें तांकां ब्लेम केलें, फाल्यां आपूण कलेक्टराक सांगतलो करून
आपूण धंद्यातल्यान गेलो ब्लेम दुसऱ्यांचेर घालून. मागीर 19 एप्रील 2025 परत एकदा गांधी मार्केटान उजो पेटलो एका दुकानाक. तेन्ना तो परत आयलो आनी ताणें परत सेम शाणेपणां सांगली. हांव शाणेपणां कित्याक म्हणटा, ताणेंच सांगलां. मागीर आमी हांगा येवन भरपूर शाणेपणां उलोवन कांय फायदो ना. आतां काल म्हळ्यार 4 एप्रील 2026 मडगांव मार्केटान 2 दुकानाक रातचो उजो पेटलो. आतां देवाच्या कृपेन कोणाक कांय जावना, पुणून ते दुकानकार जे आसा तांचे 100% म्हाका दिसता लाखांनी रुपयाचें नुकसान तरी जालांच आसतलें. आतां तो आतां परत येतलो नाल्यार स्टेटमेंट दितलो की आपणें हांगा फायर हायड्रंटाचें काम चालू केलां म्हणून. खरें तुवें काम चालू केलां, पूण हें जें काम चालू आसा तें इतलें हेप हजार्डली चालू केलां आनी इतलें गडबडीन चालू केलां की हाका कसलीच प्लॅनिंग ना. हांव तो व्हिडिओ पळयतालो ओदोळ तो उजो पेटला तेन्ना, फायर ब्रिगेड आयिल्लो तेन्ना. तांकां त्या दुकानाचेर वयर वचपाक जागो ना. ते म्हणटा वयर म्हणटा पत्रे म्हणटा घाला ते अटकळटात. मागीर तुमी कसली मड्याची प्लॅनिंग केल्या हांगा. आतां मदीं आमकां हाका आयकुपाक आयलें की कोणें तरी ताका सांगलें की थंय पत्रे लिकेज जाता, पत्र्याचेर टेंडर काडले. आतां ते पत्रे बाबा तुमी घालतना कितें प्लॅनिंग केलां काय करूं ना? कित्याक पत्रे घाले बरें आसा, पूण ताजे खातीर तुमी इलेक्ट्रिफिकेशन केलां काय? तुमी मागीर परत एक 10-15 दीस दुकानकाराक सांगतले की तुमी दुकानां बंद दवरात, आमकां ती वायरी पंचायतल्यान व्हरपा जाय आनी दुकानकाराच्या पोटार येतले, अशें म्हणून जाता. दुसरें, ती केबलिंग पयलीं जावपा जाय. मागीर ते उदकाची ड्रेनेज जी थंयच्यातल्यान पंचायतल्यान आसा ताजेर तुमी कितें चिंतलां? म्हाका दिसना कितें चिंतलां आसतलेशें. म्हणटकीच हे सगळें हेप हजार्डली करून टेंडराचेर टेंडर काडून ताजेर पयशे खावप हो आमच्या मडगांवच्या डिफेक्टर आमदाराचो 1 पॉयंट एजेंडा जावन पडला अशें हातून सगळें हातून दिसून येता. दुसरें, आतां फायर हायड्रंट घाला म्हणटो हांगा. फायर हायड्रंटाची तुमी परिस्थिती पळयल्या. पयलीं म्हळ्यार थंय उदकाची टाकी बांदल्या, तुमकां खबर आसा उदकाची टाकी बांदल्या जाल्यार? म्हाका दिसना अजून बांदल्या आसतलीशी. सो तातूंतल्यान कितें वारें काडपाचें भायर, उदकूच ना जाल्यार. दुसरें, ताजो होच पळयात. हो ते कारो कॉर्नर आसा, कारो कॉर्नराच्या भायल्यान ते रॉयल फूड्स ते चिकन आसा थंय 2 होस वयर आयल्या. हो आयला तो सामको टर्नाचेर आयला. फाल्यां जर थंय कोणी नाक आपटून पडलो, एक्सिडंट जालो, तो जातलोच. जाल्यार ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? हे वर्षी काम सगळें आसा ते मडगांव म्युन्सिपाल्टी अंडर येता. हे मार्केट मडगांव म्युन्सिपाल्टीचें. तांच्यांनी खरें म्हळ्यार हांगा येवन तांची सेफ्टी एंड सेक्युरिटी तांच्यांनी पळोवपाची, मेंटेनन्स तांच्यांनी पळोवपाची. पूण हे सध्या बिजी आसा. आमदाराक जाय ताका आनी आपल्याक जाय ताका जॉब दिवपा खातीर, आपले पॅनल वाचून दवरपा खातीर, दुसऱ्या गार्डनान कसले टेंडर काडून बिल्डिंग्यो उबो करपा खातीर तांकां पडूनच गेल्लें ना हांचे. आनी हांव फक्त ऑथॉरिटीज आनी आमदाराकूच ब्लेम करना, हांव मार्केटकारांकूय ब्लेम करता. कित्याक की ते आमदाराक भितात आनी कांयच उलयनात. तांचे मनान भरपूर विचार आसा, म्हाका खबर आसा. ते म्हणटा हें चल्लां तें सारकें ना, पूण कोणूच उलोवपाक तयार ना. मागीर कशें जातलें? दुसरें, हांवें थंय लास्ट टायम पब्लीक टॉयलेट आसा तांचो तो थंय एकदां गणेश चतुर्थीक फाटल्या तांच्यांनी रिपेराचें काम घेतलें. हांवें तेन्ना ते ऑन सायट वचून ऑब्जेक्शन हाडिल्लें की बाबा ते करनाकात, त्या त्रासान पडटले म्हणून तुमी कशें उबड दुबड काम करून दवरलां तें. आनी अशे तरेन गेला की हांवें ते कोण नाल्यार कोण पडटलोच म्हणून. आज परिस्थिती पळयात ताची, सगळे फातर वयर जाल्ल्या. आनी हांव तुमकां हें सांगता, आतां हें काम तांच्यांनी पळय जे करतात फायर हायड्रंटाचे आनी हाजे ते पत्रे घाल्या ते आमकां 6 म्हयन्यान परत हांगाच मेळचें पडटलें. उजो परत पेट्टलो तें कांय जावपाचें ना. हे सगळें तांच्यांनी प्लॅनिंग नासतना कामां केल्या. मडगांव मार्केटाचें काम म्हणटा तें कशें आसता, तें कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅनिंग जावपाक जाय. एडवायझरांक सारकें घेवन बसून, एक्सपर्ट्सांक घेवन बसून तरेतरेच्या डिपार्टमेंटाक भितर इनवॉल्व करून टायम काडल्यार जाता. ऑलरेडी लोकांनी 30-35 वर्सां आतां पासियस काडले हांगा. तो आमदार आसा म्हणटात 1994 1 म्हयनो चड गेलो म्हणून कांय वचचें नाशिल्लें. पूण हाका कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅनिंग जावपाची गरज आसा. आनी कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅनिंग करूनच हो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. ना जाल्यार फाल्यां सगळे त्रासान पडटले. दुसरें, हांव आनी एक सांगपाक सोदता की हांव आतां आमचे जे मार्केटकार आसा, मडगांवकार आसा, तांकां हात जोडून विनंती करता की आतां तरी तुमी उलयात. आमी दाम बाबाच्या स्थळान रावतात, तुमी कोणाक भिवपाची गरज ना. दाम बाबाचो आशिर्वाद आमच्या सगळ्या बरोबर आसा. पूण हाजो अर्थ असो न्ही की तुमी ओगी रावपाक जाय. जितल्या पर्यंत तुमी आवाज काडचे ना कांयच जावचें ना. आतां तुमी आवाज काडपाची गरज आसा. हांवें जेन्ना हो व्हिडिओ घाल्लो तेन्ना हांवें कॅप्शन घालां तें तुमी पळयात. इनफ इज इनफ 2025 घाल्लें. आनी कित्याक घाल्लें? मडगांवची परिस्थिती पळोवन घाल्लें. हांव परत एकदां म्हणटा, इनफ इज इनफ. आतां प्लीज तुमी आवाज काडपाची गरज आसा.